सोमेस्तांक देव बरी सांज जावं दिता. हांव मारिया लुट्स फेर्नांदीस, गांव न्यूरा, गोंय. तुमचे मुखार आनीक एक फावट ही कविता घेवन येता. ही कविता रचपी सेजार डिमेलो आनी कविताचें नांव जावन आसा 75 25 गाल जाले शेबोर. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय एट आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन UK. तुमचे मुखार दवरता ही कविता तर आयकात. ही कविताचें नांव जावन आसा 75 25 गाल जाले शेबोर. एक दीस वेता दुसरो दीस येता. जिवितांत जायतो बोदोल जायत वेता. एक दीस जावन आसा भोंवडी सुखाची, मोगाची आनंद जाता. तांतले थोडे दीस दुखाचे चिंतेस्त जावपाचे सोडून दिता 75 दाखोवन आयची. तेच पोरी एक सुंकरार वेता आनी येता. अशीच एक दाखोवन वाडोत वेता. गोंयकार घोडयालीर नोदर दवरून जेवण जेवन तयार जाता. थोडे जेवण मोदल्या वखदार जेयता, थोडे सोंपोसोर रावता. 75 दाखोवन आयची. तर कितें पडोवंक प्रेक्षक जायत रावता. आमचो इश्ट आरजे रॉक वाजाचो आवाज आयकोंक सोदता. अलिबॅग रेडिओ स्टेशन डायरेक्टर ऑन एअर म्हूण सिग्नल दिता आनी बेवला वाज क्रिएटिव्ह डायरेक्टर 3, 2, 1 म्हणून सुरवात करता. 75 दाखोवन आयची. तरणाटे पिरायेर शाळेंत आसतना आरजे आनी सीडी पडली मोगान. ह्या मोगाचें झाड वाडलें साक्रामेंतान. लंडनचे गोंयकारांक कशीं जियेता सांगातान आनी बरोबरूच कोंकणी पासत वावुरता 99.8 FMान. 75 दाखोवन आयची. जालो थोडोच खाड. ही कार्यावळ लागल्यार आयकोपाक. दर शुक्रारा हांव काम धंदो सोडून रावलों पळोवपाक. माकडाचें काजार बेबे कोता रोजार. म्हजी पयलीच कविता गाजली सगल्यांक. उपरांत कवितांचो धुंवर आनी लेखिण्यांचो शिंवोर दर शुक्राराक. 75 दाखोवन आयची. 75 पूण कितें तें आजुनूय नकोय. हो कसलो आंकडो म्हटलेलें तो बेगीनूच घडोय. कोणाची कार्यावळ आनी खूंय थान येता ती पळोय. लंडन तान वितरायता. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय. 75 दाखोवन आयची. शेंबोर जायसर फुलोय. 75 दाखोवन आयची. शेंबोर जायसर फुलोय. देव बरें करूं. हांव आरजी रॉक वाजाक काळजांतान दिनवासता. ताणें म्हाका हो सोयेक दिलो म्हणून ही कविता तुमचे मुखार हाडूंक. आनी तशेंच बाब सीजर डिमेलो आकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही ताची कविता ताणें म्हाका तुमच्या मुखार दवरूंक एक सोयेक दिलो देखून. देव बरें करूं.